Hello everyone, welcome to Videsh classes. So in this video we are going to cover कोंकणी व्याकरण. ओके, सो जर तुम्ही सिलेबस पळयलो जाल्यार तुमकां टेस्ट ऑफ कोंकणी लँग्वेज जी आसा ओके ऑफ 10 मार्क्स तितून तुमकां कंपल्सरी 4 मार्क्स घेवपाकूच जाय. सपोज तुम्ही अदर जे सिलेबस अंडरचे तुमकां न्यूमरिकल एबिलिटी प्लस इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन जे आसात पळय त्याच्या अंडर सुद्धा तुम्ही आउट ऑफ मार्क्स घेतले आणि कोंकणीन सपोज 2-3 मार्क्स घेतले जाल्यार तुम्ही क्वॉलिफाय जावचे ना. सो कंपल्सरी तुमकां फर्स्ट जो 10 मार्क्स क्वेश्चन जो आसतलो मोस्टली सेक्शन ए जो आसतलो तो कोंकणी आसतलो. सो तुमकां कंपल्सरी 4 मार्क्स घेवपाकूच जाय. जर 4 मार्क्स घेतले जाल्यारूच तुम्ही क्वॉलिफाय जातले फॉर द नेक्स्ट प्रोसिजर तेंचो आसा पळय तेतून. सो ह्या व्हिडिओन आमी 3 टॉपिक्स कवर करतले. फर्स्ट उरफाटी उतरां, तेका आमी ओपोजीट वर्ड्सूय म्हणटा. सो हांगासर हांवें तुमकां टोटल 20 ओपोजीट वर्ड्स दिल्या, अशे भरपूर आसात. सो तुम्ही हांगासर जाय जाल्यार स्क्रीनशॉट घेवपाक शकता. ओके, सो फर्स्ट अर्धकुटें म्हटल्यार ओपोजीटेचो पुराय. अर्धकुटें म्हणजे हाफ आणि पुराय म्हणजे फूल. नेक्स्ट अयणी, तो ओपोजीट खारट. अपमान, मान. अशीर, रुंद म्हणजे नॅरो आणि जो स्प्रेड जो आसतलो पळय तो. आनंद, दुःख. आलतड, पलतड. आशा, निराशा. आशीर्वाद, श्राप. ओके, सो सारखे पळयात श्राप हे जे वर्ड्स आसा पळय ते सारखे पळयात कशे लेटर कनेक्टेड आसा. ओके, सो ऑप्शन तुमकां जस्ट सिमिलर कशे मातशे कन्फ्युजिंग दिवंक शकतात. नेक्स्ट आस्तिक, नास्तिक. उक्तें, बंद. उगडास, विसर. उजवाड, काळोख. उठप, बसप. उदारो, आडवो. उबें, आडवें. उपाय, निरुपाय. कश्टी, आळशी. खरें, फट. चड, उणें. आणि जाणटो, नेणटो. अशे आनी वर्ड्स म्हाजे कडेन अवेलेबल आसात. सो हांव ते पयलीं फ्रेम करता आणि मागीर तुमकां ती लिंक सेंड करता. ओके, सो तुम्ही एक्स्ट्रा जे ओपोजीट वर्ड्स म्हणजे उरफाटी उतरां जी आसा ती तुम्ही प्रॅक्टीस करपाक जाय. अशें न्हू की हे 20 आसा ते देतले. सो भरपूर आसात ते ओपोजीट वर्ड्स. सो हांव तुमकां सगळे एका व्हिडिओ थ्रू दिवपाक शकना. सो एक फायल रेडी करता फूल प्रॉपर कोंकणी ग्रॅमरची आणि तुमकां मागीर जो नेक्स्ट व्हिडिओ जो आसतलो, आयज आमी 3 टॉपिक्स कवर करतले, तशेंच फुडें मागीर जे व्हिडिओन कवर करतले त्या टायमार हांव तुमकां मेन्शन करता की फायल रेडी आसा, सो तुम्ही ती डावनलोड करूंक शकता म्हणून. ओके, सो फुडली इन्फॉर्मेशन जी आसा ती हांव तुमकां मागीर दिता की कशा तरेन तुम्ही डावनलोड करपाक शकतले ते. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक विशेषण. ओके, सो इन इंग्लिश आमी एका एडजेक्टिव्ह म्हणटात. सो एक सेंटेन्स आसतले आणि भितून तुमकां आयडेंटिफाय करपाक जाय विशेषण. ओके, सो विशेषण म्हणजे एक तर नाम आणि सर्वनामच्या रिलेटेड एक क्वालिटी सांगतले. ओके, सो जे नाव असतले त्याच्या बद्दल खास माहिती दितले ते, म्हणजे ते तो जो नाम रिलेटेड कितें दिला पळय तो कसो आसा. ओके, सो ते तुमकां फायंड आउट करपाक जाय. आतां एक्झाम्पला पासून कळटलें तुमकां. हांगा सुंदर फूल फुल्लां. ओके, सो फूल हें नाम जालें, रायट. सो आतां हांगासर फूल जे आसा ते कशें आसा, सुंदर आसा. विशेषण कितें स्टेट करतलो, तेजी प्रॉपर जी क्वालिटी आसा पळय ती मेन्शन करतलो. सो फूल कशें आसा, सुंदर. आमी अशेंय म्हणूंक शकता पळय हांगा फूल फुल्लां, पण तें फूल कशें आसा हेच्या बद्दल तेणी एक इन्फॉर्मेशन म्हणजे हांगासर तेजी एक खास म्हायती दिल्या. सो ते कशें आसा, सुंदर आसा. सो कोंकणीन आन्सराक जाप म्हणटा. सो आन्सर हेजें विशेषण जें आसा तें सुंदर आसतलें. सेकंड, थंय धवो पारवो बसला. पारवो मीन्स जो पिजन आसता पळय तो. सो हांगासर थंय पारवो बसला. हो बर्ड थंयसरूय आमी असो बसला म्हणूंक शकता, पण तो पारवो जो आसा तो कसो कलरान मेन्शन केला, तेची क्वालिटी मेन्शन केल्या. सो धवो. नेक्स्ट, राधे कडेन 4 पुस्तकां आसात. आतां हांगासर मेन्शन केलें राधे कडेन पुस्तकां आसात अशें जाता, पण तेजी हांगासर नंबर्स मेन्शन केल्या. ओके, सो नंबर क्वांटिटी मेन्शन केल्या हांगासर. सो कितले आसा, 4. ताका तांबडी गाडी आवडटा. सो आमी ताका गाडी आवडटाय म्हणूंक शकता, पण ती गाडये बद्दल कितें केलां हांगासर कलर डिस्क्रिप्शन दिला ऑफ कार. सो हांगासर कितें येतलें, तांबडी हो तुमचो विशेषण जालो. अनिल हो शिटूक भुरगो. शिटूक म्हणजे स्मार्ट. ओके, सो अनिल हो भुरगोय जाता. सो तो भुरगो कसो आसा, शिटूक. सो क्वालिटी जी सांगता पळय ती आमकां विशेषण आमी म्हणून बरयतले. ती बायल बरो वावर करता. सो ती बायल वावर करता म्हणजे काम करताच ती, पण ती काम करतना कशी करता म्हणून सांगला, बरो. सो बरो ह्यो विशेषण जालो. ओके, सो मोर जी तुमकां एक्झाम्पल्स आसा ती मागीर फायल थ्रू हांव तुमकां दिता. नेक्स्ट टॉपिक काळ म्हणजे टेन्स, जे आमी लर्न केल्या प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स, राईट. सो वर्तमान काळ
भूतकाळ आणि भविष्यकाळ. सो वर्तमान यो प्रेझेंट, भूतकाळ यो पास्ट आणि भविष्य यो फ्युचर. सो जर सेंटेन्स तुमकां जे कितें प्रेझेंट, ओके, सपोज जर कंडिशन्स तुमकां सेंटेन्सान दिले की सध्या कितें चालू आसा जाल्यार ते कितें आसतलें, प्रेझेंट टेन्स आसतलें. भूतकाळ म्हणजे जी एक्टिविटी पास्टान जावन गेल्या आसतली, ओके, ताका कितें म्हणटले आमी पास्ट टेन्स. आणि जी एक्टिविटी जावंक ना ती फ्युचरान जातली ताका कितें म्हणटले भविष्यकाळ. सो हेका म्हाका चड तुमकां एक्सप्लेनेशनाची गरज ना, कित्याक तुमकां सेंटेन्स रीड केले काय कळटलें की ते सेंटेन्स प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स काय फ्युचर टेन्स. हांव तुमकां फक्त टायप्स कसले कसले ग्रॅमर्स येवपाक शकता पळय ते व्हिडिओ थ्रू हांगासर एक्सप्लेन करतलो. ओके, सो एक कार्ड टॉपिक येवंक शकता तुमकां. सो आतां आमी हांगासर सो फर्स्ट एक्झाम्पल पळयात, आजयेन सान्नां उकडलीं. सो उकडलीं म्हणजे ही एक्टिविटी कितें जाली, ऑलरेडी जाल्या. सो हेजें आन्सर कितें येतलें, भूतकाळ. राजन मुंबय वतलो, अजून वचोंक ना म्हणजे वयपाचो आसा, सो ह्यो भविष्यकाळ जालो. माकड वयर बसला. सो हें पळयात, माकड वयर बसला, बसोन गेलो, बसतलो अशें सांगूंक ना. बसला म्हणजे प्रेझेंट टेन्स, रायट. सो हें वर्तमान काळ. आमी गणपती हाडटली म्हणजे अजून हाडूंक ना, सो हाडपाचो आसा, सो कितें येतलो, भविष्य काळ. राजून पयशे मेजले म्हणजे हेणी आपली एक्टिविटी सोंपयली, म्हटल्यार पयशे मेजून जाले तेजे. मेजता जाल्यार तुमकां वर्तमान येतलो, मेजतलो जाल्यार भविष्य. सो राजून पयशे मेजले म्हणजे तेजी एक्टिविटी सोंपली. सो हे कितें येतलो, भूतकाळ. ओके, सो हे 3 टॉपिक्स आयज आमी पयले, उरफाटे शब्द, मागीर नेक्स्ट विशेषण आणि जस्ट नाव जो आतां पयला तो काळ. ओके, सो हे 3 टॉपिक्स आमी ह्या व्हिडिओन आयज कवर केल्या. सो हेच्या रिलेटेड जी टेस्ट लिंक आहा ती डिस्क्रिप्शनान तुमकां आसतली. टेस्ट. थँक्यू.